प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोमार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो दुसरो आविसवो वोड 41 ते 51 पर्यंत. Luke chapter 2 verses 41 to 51. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. ताचो आवय बापूय वर्साच्या वर्सा पास्का पोरबेक जेरुसालेम येतालो आनी तो 12 वर्सांचो जालो तेन्ना ती सदांचे भाशेन पोरबेक जेरुसाल्याक गेली आनी पोरबेचे दीस सरले उपरांत परतून येताली तेन्ना ताच्या आवय बापायक कळनासतना भुरगो जेजू जेरुसाल्यांत फाटीं रावलो. पूण तो वाटेच्या सांगात्या बरोबर आसतलो म्हूण समजून ती एका दिसाची वाट चलून आयली आनी सोयऱ्या दायऱ्या आनी ओळखीच्या लोकां मदें तांणी ताका सोदलो. तो मेळना जातूच ताका सोदीत सोदीत ती परतून जेरुसाल्याक गेली आनी 3 दिसां उपरांत तो तांकां देव मंदिरांत मेळ्ळो. शास्त्रा मदें बसून तो तांचे आयकतालो आनी तांकां विचार करीत आसलो. ताचें आयकतल्या समस्तांक ताच्या गिन्यानाचें आनी ताच्या जबाबाचें मोठें अजाप दिसलें. ताका थंय पळोवन ती अजाप जाली आनी ताच्या आवयन ताका म्हणलें, पुता, तुवें आमकां अशें कित्याक म्हूण केलें? पळय, खोंती हुस्के काडून तुजो बापूय आनी हांव तुका सोदतालो. आनी ताणें तांकां म्हणलें, तुमी कित्याक म्हूण म्हाका सोदतल्यात? तर म्हज्या बापाच्या घरांत हांवें आसूंक जाय म्हूण तुमी नोकळो आसल्यात. पूण तो उलयलो तें तांकां समजूंक ना आनी तांचे बरोबर तो गेलो आनी नाजारेताक परतून आयलो. थंय तो तांकां खालतो रावलो. ताची आवय ह्यो सगल्यो घडण्यो आपल्या काळजांत सांबाळून दवरताली आनी जेजू जानवायेन पिरायेन आनी कृपेन देवा आनी मनशां मुखार वाडत वतालो. प्रितीच्या बाबणीनो आयचें शिवर्तमान जें आमी वाचलां तातूंत आमी पळयता की जेजू जेन्ना 12 वर्सांचो आसलो तो देव मंदिरान शेणटा आनी कितें घडटा जेन्ना ताची आवय मोरी आनी ताजो पाय जुजे ताका व्हरता 12 वर्सांचेर घरा येवचे सोतेक तो थिंचो रावता. आनी भाव भयणीनो जेन्ना तो थंय रावता आतां ताची आवय आनी ताजो बापूय एक दिसाची वाट काबार करून तांकां कळोन येता की तांचो पूत तांचे बरोबर ना. ती परतून येतात. ताज्या उपरांत एक दीस ताका सोदतात आनी तिसऱ्या दिसा तांकां जेजू देव मंदिरान मेळटा. आनी त्या वेळार जेजू तांकां सांगता, तुमी म्हाका कित्याक सोदूंक येयल्यात? तुमी नोको आसली म्हज्या बापाचें काम हांवें करूंक जाय आसलें म्हणून. आनी भाव भयणीनो त्या वेळार तांकां हें कळोन येना. आनी आयज देवाचें उतर म्हणटा ताची आवय ह्यो सगल्यो घडण्यो आपल्या काळजान सांबाळून दवरताली. भाव भयणीनो मोरी जाणू आसली की तिजो पूत जावन आसलो देवाचो पूत म्हणून. खूब वस्तू आसल्यो ज्यो आजून पासून मोरयेक समजून येना आसल्यो कित्याक तिचे कडेन पवित्र आत्मो नासलो. तिका जें जेजून सांगलां ताजी सजमणी मेळोवपाक तिचे कडेन पवित्र आत्मो नासलो. म्हणटच तिका खूब वस्तू आसल्यो, खूब प्रश्न आसले ज्या प्रश्नाचो जाबाब तिका मेळनासलो कित्याक आजून जेजू खुर्सार वचोंक नासलो म्हणून. आतां ती जाणो आसली की हो पूत जावन आसा देवाचो पूत, तो कितें सांगता तें तिका कळोन येना. पूण त्यो ह्यो सगल्यो वस्तू ती आपल्या काळजान सांबाळून दवरताल्यो. आनी भाव भयणीनो जेन्ना देवाचें उतर सांगता आमकां की ताची आवय ह्यो सगल्यो घडण्यो आपल्या काळजान सांबाळून दवरताल्यो, ती कित्याक आपल्या काळजान सांबाळून दवरताली? तिच्यान आपल्या घरकाराक जुजाक सांगूंक जाय आसलें, आरे हो पूत कितें सांगता? तिणें आपल्या पुताक सांगूंक जाय आसलें, तुका सजमणी ना? तूं हांव तुजी आवय, तुजो बाप इतलो आमकां हुस्के केल्या, हो आमकां जबाब दिताय तूं? पूण भाव भयणीनो
मोरी जाणो आसली की हो बिश्टो जो पूत नासलो हो जावन आसलो देवाचो पूत. तिणें फकत तिच्या कुसव्यान ताका जोल्म दिल्लो. खरें म्हणल्यार हो पवित्र आत्म्या उदेशी जल्मलो, हो जावन आसलो देवाचो पूत आनी तो कितें म्हणटालो तो आजून पासून तिका सजमणी मेळोंक नासली. आयज भाव भयणीनो, कितले पाटी आमकां कसल्यो वस्तूची सजमणी मेळना जाल्यार आमी कितें करता? खरेपणी आमी पवित्र आत्म्यांक विचारता, पवित्र आत्म्या म्हाका उतराची सजमणी दी, और आमी ह्यो सगल्यो घडण्यो आमच्या काळजान सांबाळून दवरता. आमी कितें करता? उतराची सजमणी मेळनासतना आमकां कितें राग येयला, कसलें आमकां दूख भोगल्या, सगळें आमच्या काळजान भितरून दवरता. आनी कितें घडटा हें केल्या उपरांत? भाव भयणीनो, देंवचार येता, आमकां टायणी घालता आनी आमकां आमचें जिवीत सगळें त्रासान उडयता. म्हणटच आमी ह्या वेळार आमच्या काळजान कितें सांबाळून दवरूंक जाय? फकत देवाचें उतर. जें देवाचें उतर आमी आयकता ताचेर नियाल करून तें आमच्या काळजान दवरूंक जाय. ना तर भाव भयणीनो, आमी ढोंग्या भाशेन, हिपोक्रेट्स, बावार्थी भाशेन आमी बाकी वस्तू आमच्या काळजान सांबाळून दवरतल्या आनी सैतान आमचें सगळें निसणटण करून घालतलो. कित्याक जें आमी आमच्या काळजान सांबाळून दवरूंक जाय तें जावन आसा फकत देवाचें उतर. आनी दुसऱ्यो घडण्यो आमच्या काळजान दवरपाची गरज ना, जे भाशेन मोरयेन दवरली. कित्याक आजून मोरये भितर पवित्र आत्मो नासलो. ती जाणू आसली की हो पूत जावन आसा देवाचो पूत म्हणून, तुका तिका सगळी सजमणी मेळोंक नासली. पूण आयज भाव भयणीनो, आमकां सजमणी मेळना जाल्यार आमी पवित्र आत्म्या कडेन मागणें करूंक जाय. पवित्र आत्मा आमकां सगळें सांगतलो, ताजी सजमणी दितलो. पूण कितलीं जाणां आयज आमी पवित्र आत्म्या कडेन मागणें करता, म्हाका पवित्र आत्म्या म्हाका सजमणी दी, म्हाका हें उतर सोंपें कर, म्हाका कितल्यो वस्तू सजमणी येना आजून पासून. पूण कितलो जोग पवित्र आत्म्या कडेन येता आनी सगळें जें संवसाराचें कुसकें काम आहा तें, कोणें म्हाका हाणें म्हणलें, ताणें म्हणलें, जें सासूमायन म्हणलें, सासूपायन म्हणलें, कोणें म्हज्या आमिगान म्हणलें, कोणें म्हज्या दुस्मानान म्हणलें, तें सगळें आमच्या काळजान सांबाळून दवरता. आनी आतां आमी सैतानाक आमच्या जिवितान सगळे त्रास काडून उडोवपाक, आमचें निसणटण करपाक आमी तें आमच्या काळजान रिगून दवरता आनी आतां पवित्र आत्म्याक जागो दिना. तर आयज भाव भयणीनो, खेरीत भाशेन आमी देवाचें भोगसळें मागुया. लेट अस रिपेंट. आनी जें आमच्या काळजान कुसकेंपण आहा, जें ह्या संवसाराचें आहा, जें आमी आमचें दूख घेतल्या आनी तें भितर दवरलां, तें सगळें भायर उडोवया. देवाचें उतर आमच्या काळजान रिगून दवरुया. आनी जें कुसकेंपण आहा, जें भावार्थीपण आहा, कोणें म्हणलें, कोणें सांगलें, त्यो खबरो आहात, त्यो सगळ्यो भायर उडोवया. फकत आमच्या काळजान देवाचें उतर धरून एक भावार्थीचें जिवीत जिवंक आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सोरुंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता.